योजन आमचे तावन जाल्ले न्हय. हे योजन हांगा आयिल्ल्या हर एकल्या थंय तुवें तें योजन दवरलें जावन आसा बापा. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. कित्याक तुका लागशिल्ल्यान वळखून तुजे संगातपण अनुभव करून संवसारांत तुज्या संगातपणान जिवन आमी उतरवणेचें जिवीत अनुभव करून तुज्या संगातपणाचें जिवीत अनुभव करूंक तुवें आमकां आपयलां. वय बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता. आमचेच तकी आमी कितेंय करूंक शकना आनी तुवें तुज्या पुता मारिफात केल्ल्या हर एका कार्या वरवीं आनी जो कोण ताका सत मानता तो केदींच नासाक वेसासो ना. तो बचाव जातलो म्हणून तुवें सांगलां बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा, ह्या वेळा हांगा आसल्या हर एकल्यांक हांव तुका समर्पितां. कोण सर युट्यूबार पळोवन आसात तांकां हर एकल्यांक तुका समर्पितां. आनी हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. कित्याक तुजो संपूर्ण रितीन म्हजो तूं कंट्रोल कान घे. म्हजो ताळो, म्हजें चिंताप, म्हजें हर एक कितें हांव आतां उलोवंक आसा तें तुज्या पवित्रत्म्या द्वारे सांग बापा. बापा, तुका अर्गां दिवन हें आमी सेशन सुरू करूंक वेता बापा. बापा, हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. बशया आमी. आमी काल शिकल्या सकाळीं जावन बॉक्सांनी मागीर सकाळींच्या क्लासीन कोण आल्यात. सकाळीं अर्ली मॉर्निंग फॉरगिवनेस तेंत पूण सकाळीं आनी तो सिस्टरान घालून दिली. तुमी नातल्यात. प्रेज गॉड. ओके, तरी आमी बॉक्सांनी जोडली मनशां जाल्या ओंगी जाल्या. तरी आमी बॉक्सांनी जोडली मनशां जाल्यार आमी सोडवून अनुभव केल्ली मनशां म्हणून जालें. तरी आमी सोडवून अनुभव करना सांगी. सोडवून अनुभव करना सांगी. ओके, आमी एफिशियन्स 2:8 घालया. Ephesians 2:8. ओके, प्रेज गॉड. कोणी वाचतात? प्रेज गॉड. Which mic is that? Give someone to read. Praise God. ताचेर विश्वास दवरलेलेवरी तुमकां सोडून लाभल्या जाल्यार ताचे दायेन जाल्ल्यान ऐका, दिसना गे लाईट पडटा गे म्हणणे नाही ते घाल कोमागे
आ जाल्लें काम हां, तें ओके ताचेर विश्वास दवरल्यावरी तुमकां सोडून लभल्या जाल्यार ताचे जाल्लें काम ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणे जाल्ल्यान तुमच्या वमटी सोपोल म्हणून तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. प्रेज गॉड आमी हे सकडी हे स्क्रिप्चर आमी म्हणया ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सडवून लभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणे जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणय बडाय उलोवंक नजो. ओके तरी आतां आमकां आमचे ह्या देवाच्या उतरांत आमकां कितें सांगता. आतां पयलें सांगता आमकां ताचेर विश्वास दवरले वरवीं जेजूचेर. प्रेज गॉड आमी आमचे ताचेर म्हळ्यार जेजूचेर मात्र आमी दुसरें ना. आमी मनशां वयर विश्वास दवरल्यार मनीस पडतात. सो त्या खातीर हांगा देवाचें उतर म्हणटा ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लभल्या जाल्यार. आतां आमकां सोडवण लभल्या वय गी तरी सक्कडे जेजूक विश्वास करतात गी. आतां त्या खातीर हांवें वडोल विचारलें सोडवण सक्कडांकी लभल्या गी सोडवण सक्कडी अनुभव करनासात गी. आमकां एक पयलेंच्या वर्सार जेजूचेर विश्वास हांव केदाळा विश्वास दवरतां तेदाळा हांव ताची सडवण ताणें दिल्ली सडवण हांव अनुभव करतां. आतां आमी पोरण्या सोल्ल्या गेल्यार आमी इजिप्टांत न्हू बसयल्ल्या गांवाक देवान मनशांक सोडवण दिवन येल्लें. ती सोडवण कोणाक लाभली न्हय कोणाक स्पेशली म्हळ्यार जनांक न्हय. हांव म्हणटा कित्याक सोडवण लाभली कित्याक सोडवण थंय जाय जी आसली. प्रेज गॉड कालंगी म्हळ्यार तुमी तांच्या बंदडांतले तांकां सुटका मेळटा. प्रेज गॉड तरी सोडवण कोणाक जायचे नाही 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 बंदडांत आसल्ल्यांक सोडवण जायचे. सोडवण कोणाक जायचे हे आमकां पयलें कळाचें सोडवण कोणाक जायचें. आतां थंय फिजिकली रितीर थंय बसयल्ल्या गांवाक वचोंक देवान येवजण केलें मैजे मारिफात वय गे. मैजेक देवान एक मिशन दिलें आनी तें मिशन ताणें करूंक सुरवेर भियेलो आनी थंय राया कडेन वचून उलोवंक तो भियेलो. कित्याक म्हळ्यार ताचें तोंड सामा उलोवंक जायनातलें वय गे. काल तुमी टिचिंगांत आयकलां गी. तशें जाल्ल्यान आतां देव सक्कडी परफेक्ट आसा मनीस म्हणून चिंता जाल्यार ताका विंसूंक जाता गी. त्या खातीर जिजून म्हणलें हांव आयिल्लो पातक्यां खातीर धर्मवंतांक न्हय. कोण आपूण धर्मवंत हांव भाग्यवंत हांव समा आसा हांवें करचीं कार्य पुरा बरीं आसात म्हणून कोण चिंता जाल्यार
ताका बंदड्यांत आसा म्हणल्यांत गुत्तुना तो. सो त्या खातीर देवान थंय मनीस इस्रायल आपोवन व्हरूंक बंदडे तावन फिजिकल रितीर ताणें थंय आराम केले मोइजे मारिफात. सो मोइजेन ताणें ताचे संगाती खान गेलं आनी ताणें तें मिशन देवाचें आराम केलें. आनी देवान दिल्ली हर एक इन्स्ट्रक्शनां पाळले वरवीं ताणें तें पयन आराम करूंक जालें. कित्याक पास्काचें जेवण थंय शेळी मारून दरवट्याक लागोंक सांगलें आनी थंय तावन तांचें ते उतरोवणी सुरू जाली. आमी आमच्या जिवनांत कितलीं पास्कांची फेस्तां केलीं पूण आमचे थंय उतरोवणी जाल्या गी आनी आमी ती सोडवण आमी अनुभव केल्या गी. सो त्या खातीर मोइजेन कशें तें केलें तांच्या लोकांक देवान दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणें तें देवाच्या लोकांक ताणें उतरायलें. पूण ताकाय सबार कश्ट आयले आनी लोक ताचे थंय उपराटलो जाल्यार तो फाटीं सरोना. पूण ताणें लोकांक पावोवचें मिशन केलें पूण तो पावोना. सो त्या खातीर देव लोकांक ताच्या मिशना खातीर विंचता जाल्यार ते एक विचित्र रितीन तो विंचता. सो त्या खातीर तो जेजून म्हणलें हांव धर्मवंतांक आपोवंक येवना. आतां पळया जेजून शीस केले ते शीस कितले शिकिल्ले आसले गी. ते कांय व्हडल्या जानवायन बरयल्ले गी. ते कांय खालें व्हडलीं व्हडलीं कार्य करनासले गी. कशें आसले मासली पाकतले सुंकागार मागीर अशेंच नॉर्मल मनीस वय गी. तरी देवाची मांडावळ विचित्र आसता. आमी मात्र चिंतचें हांव हुशार हांव बरी तकली आसा म्हाका हांव समजोनी आसा आनी म्हाका कितें सांगलें हांव आयकतां आनी हांव ताची संपूर्ण जानवाय दवरतां पूण हांव पाळिना. हें जावन आसलें शास्त्री आनी फारिजेवांचें चिंतप. त्या खातीर शास्त्री आनी फारिजेव जेजूक केदळाई तांच्या पासांत शिरकावंक पळयताले. आनी केदळा ते जेजून ताचें मिशन आराम केलें. ते दाळा जेजूक हर एका घडये ताका शास्त्री फारिजेव ताच्या मिशनांत ताका सवालां घालून ताका इसार नासले. पूण खंय ताका फसोवंक जावना जेजूक. कित्याक जावना देवाचे आसलो. ओके मागीर थंय देवाचें उतार म्हणटा देवत्व जाल्यार तो देवाच्या समासंपणाक तो लब्धोना. कित्याक म्हळ्यार ताच्या ल्हान प्रायर तावन तो देवाच्या उतरा विशयंत
देवान प्रवाद्या मारिफात कितें सांगलां आनी देवान ताका कितें सांगलां त्या प्रमाणे तो ताचें मिशना विशयन तो शिकोवन आसलो. त्या खातीर जेजू ल्हानतावन 30 वर्सां म्हणसर खंय आसलो. हेंच काम तो करनासलो. त्या खातीर 3-3.5 वर्सांच्या ताच्या त्या कार्याक त्या मिशनाक ताणें 30 वर्सांची तयारी केली. तरी हांव संवसारांत एक 100-150 म्हळ्यार कितले 120 ओके वर्सां वांचचें म्हजें प्लॅन आसा जाल्यार म्हजें प्रिपरेशन कितलें आसा. हांव दिसांत कितलो वेळ देवाच्या सांगातपणांत खर्चितां. आतां आमकां जेजून सोडवण लाभयल्या जाल्यार ती सोडवण हांवें अनुभव करीचे जाल्यार ताच्या सांगातपणांत हांवें वेळ खर्चिचे. केदाळा हांवें सांगातपणांत ताच्या वेळ खर्चिचे जाल्यार हांवें ताचे वयर विश्वास दवरिचे. तेदाळा मात्र हांव ताच्या सांगातपणांत वेळ करसूंक जाता. त्या खातीर हांगा म्हणटा देवाचें उतार जेजू वयर विश्वास ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार. त्या खातीर हे आमचें हांव कितलो वेळ त्या सांगातपणांत खर्चितां. कित्याक आतां एक एग्जाम्पल आमकां कोणेंय दुखयलां जाल्यार आमच्या तोंडांतावन खंयचें उतार येता. वडोल आमी शिकल्या काल शिकल्या बक्षाच्या विशयान. बक्षाच्या विशयान शिकतना काल शिकल्या हेरांक आशिर्वाद दिया. आमी काल आशिर्वाद दिता गी आमी खंयच्या टायपाची आशिर्वादां दिता. आमकां कोणेंय दुखयलें आमकां कोणें लुकसाण केलें खंय नाका. कोणाक पुरा ड्रायव्हिंग आसा गाडी सोडटात गाडी कोण पुरा एकलीच गी बाकी कोणी सोडिनात गाडी. ओके ओके आतां गाडी सोडटना कोणेय तुमी सारकें वेतात पूण आनी एकलो येवन तुमकां डिस्ट्रॅक्ट करता त्या दाळा तुमी कालें करतात. तोंड उलयतात न्हय. कशें उलयतात खंयचे बरें गी कांय उलोवंक जायना जाल्यार जोर हॉर्न म्हणी मारतात. आमी मनशान आमी 2 टायपार करूंक जाता. एक आमी तोंडांत उसारचें आनी एक हांवें कार्यान करचें. 2 रितीन हांवें मनशांक हांवें दुखोवंक जाता. एक तोंडांत हांवें पाड उतरां उलोवची ताका कुरपेच्या उतरा बदलाक काल आमी शिकल्या आमच्या उलोवण्यांत आमी कुरपा वळचेत आसलें उलोवणें उलयचें म्हूण. पूण आमी उलयता ते मुखल्याक दुखचीं उतरां. आनी एक हांवें फिजिकली एसॉल्ट म्हळ्यार आतां एग्जाम्पल तांकां काले मनी हार्म करचें. सो आमी 2 रितींनी आमकां करूंक जाता. पूण जेजून कुर्सार उमकळन ताची लास्ट घडी पावतना ताणें कालें म्हणलें बापा लागीं तांकां बक्षी. आमच्या तोंडान तावन तांकां बक्षी बापा म्हणून उतार येता गी.
ताचे वरनी पयले हांवें बक्षिलां बाप्पा तुवें ताका बक्षी म्हणून येतागी. वैगी काले येता तें जावन आसा कुरपेचें. ताका मुखल्या मनशाक आयकून दी वा ना, पूण हांव उलयल्ल्या उतरांत स्पिरीट आसा आनी तो स्पिरीट काम करता. हांवें त्या खातीर जेजू वयर विश्वास दवरिजे जाल्यार हांवें ताणें केल्ल्या हर एका कार्या वयर हांवें सतमानूंक आसा आनी तो विश्वास करूंक आसा आनी त्या प्रमाणे म्हजें चिंता बदलूंक आसा आनी हांवें तें डेली प्रॅक्टीस करून हांवें ताच्या प्रमाणे जियोंक आसा. हांव केदाळां मुसर तें करिना आनी हांव म्हज्या संवसारी रितीन चलतां आनी हांव म्हणटां जेजू हांव तुजो मोग करतां. आतां चिंता आमी जेजूचो मोग करता म्हणून. त्या खातीर आमी आमच्यात आमकांच आमी फटयता. आमकांच आमी फटोवचें म्हळ्यार आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. आमचे भितर देवान दिल्लो आत्मो आसा आनी त्या आत्म्याकच आमी फटयता. आनी आमी म्हणटा हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड. आमी क्रिस्ताची कूड जाता गी. त्या खातीर विश्वास म्हळ्यार इंग्लिशान ट्रस्ट म्हणटात वैगी. आमी थोड्या पायनलांत पळयता जेजस आय ट्रस्ट इन यू, पूण रियली आमी तें सांगतना आमी तें अर्थ करून कान गेला गी. खंयती बी वायट बूक वाचल्यात गी आमचे, तुमी वाचतात गी तुमी? तातूंत खंयती बिया विशयन कशें आसा? हां, हांव 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 वैगी तरी हांव क्रिस्ताची कूड म्हणून म्हजें सकाळींचें मागणें हांव आराम करता जाल्यार हांव सांजे मुसर हांव क्रिस्ताची कूड जावन जियेतां गी. त्या खातीर आमी सांगूंक हर एक शब्द उसारूंक आमच्या संवसारी जानवाया वरवीं हांव देवाच्या जानवाया प्रमाणे हांव तें उसारतां जाल्यार हांव खंडीत पाळटां. हांव म्हज्या आतां पळया, आमी ते खंयती बिया विशयन कितल्या मिनटांनी आमी मागणें कंप्लीट करता? 5 मिनटां आसात गी. 5 मिनटां भितर 3 मिनटां 4 मिनटां टपा 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 वाचलें तरी आमी तें समजून कान घेता गी. आतां तेंच आमची भुरगीं इस्कॉलाक वेतात वैगी, कॉलेजी वेतात. आतां ती एक एग्जामाक कशीं तयार जातात? आतां इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स दितात एग्जामाच्या पयले. आतां कशीं तयार जातात? प्रत्येक रिपीट करतात. रिपीट अगेन. आमी कितले फावटी रिपीट करता? त्या खातीर आमी म्हणूंक फावो न्हय जाल्यार आमी म्हणटा. हांव तें रॉंग म्हणून सांगना, कित्याक आमकां ताचे विशयंत जानवायना.
हांव खाली सांगलें म्हाका चिंता वय हांव देवाच्या उतरांत येताना हांवें पळोवना म्हाका एका भयणीतावन तें उतर मेळ्ळें आनी तें टिचिंगाचें लिंक मेळ्ळें आनी हांव टिचींग आयकूंक सुरू केलें. केदाळ हांवें तें टिचींग आयकूंक सुरू केलें त्या प्रमाणे म्हजें चिंतप हांवें बदलिलें. केदाळ म्हजें चिंतप बदलिलें त्या प्रमाणे म्हजें उलोवणें बदललें, कार्य बदललें आनी तें टिचींग म्हजे भितर समा काम करूंक सुरू केलें. आनी तें हांवें कितेंच डिस्ट्रॅक्शन नासतना हांवें सगळ्या म्हज्या मनांत हांवें तें कान गेलें. सो केदाळ हांवें तें कान गेलें म्हजे भितर तें म्हज्या मतीक बदलावण हाडूंक तें सकलें. त्या खातीर हांव केदाळ म्हणसर तें देवाचें उतर म्हजे थंय हांव पुर्त्या मापान कान घेना, केदाळ म्हणसर म्हजे थंय तें कार्य करिना. हांव जावं पुरो म्हज्या समजोनेन म्हज्या ओन सक्तेन हांव तें उसारतां आनी हांव म्हजी एक ड्युटी म्हणून करतां, केदाळ म्हाका थंय कितेंच थंय तें बरेंपण हाडूंक शकना. कित्याक हांव सांगता, आतां आमी कोणाचें एक फ्रेंडशीप करता, आमी अशेंत फ्रेंडशीप करता की कोणाची ब्लायंडली करता. आमी कोणाय की वते तूं म्हजो फ्रेंड ये म्हणून सांगता गे ना. आमी कालें करता ताचे पयलीं आमी एकामेका उलयता, वळख करता, आमी समजून कान घेता एकामेकाक. केदाळ मात्र तें फ्रेंडशीप जाता. तें फ्रेंडशीप म्हळ्यार एका टायपाचें रिलेशनशीप. तशेंच हांगा हांव खाली म्हजी ड्युटी करता, केदाळ म्हजे थंय तें कितेंच करूंक शकना. हांव ताच्या सवें वेळ करची ना. आतां एक एग्जांपल, आतां तत्तू फ्रेंडशीप जालें दोगांचें. फ्रेंडशीप जाल्या उपरांत एका टायमाक तो मेळना जाल्यार, ते दोग फ्रेंड्स मेळना जाल्यार ताचे विशयन तो चिंता घेना. ताका कांय गरज आसा जाल्यार फोन कर विचारता घेना. ताचे थंय तो संबंद दवरता घेना. हांव कितले संबंद दवरता, हांव कितलें देवा थंय म्हजो संबंद दवरला. त्या खातीर विश्वास म्हणलें खाली एक शब्द ल्हान जाल्यार तो विश्वास म्हणल्या शब्दाचो अर्थ मस्त गूंड आसा. तुमी पोरण्या सल्ल्यांत आमी मुस्तपटी हें सांगलां. शद्रक मेशक अबिदनेगो म्हणून ते एक जण आसले वय गे, आयकलां गे तुमी वय. ताच्या रायान ते एका प्रांताचे अधिकारी जावन आसले आनी ताच्या रायान नेबुकदनेझरान तांकां मॅसेज धाडली, हांव एक मुर्ती करनासा आनी ताका तुमी वर्शीप करीचे म्हूण. पूण केदाळ तांकां ही मॅसेज पावली आनी ते येवनात. कित्याक म्हळ्यार ते देवाक विश्वास करतले. सो देवाक विश्वास केल्ले वरवीं तो जागो तांणी दुसऱ्यांक दिवंक ते एग्री जावना. त्या खातीर ताका
ते गाय जाणा की तांकां नेबुकडने जर रायान तांकां जबरदस्ती तांकां आपोवन हाडलें आनी तांकां सांगलें हांगा मुर्ती आसा त्या मुर्तीक तुमी आराधन करा ना जाल्यार तुमी करिना जाल्यार हेरांक कशें हांव मारतां तांच्या मुखार व्हडलें एक उज्याचें आकटें बांदल्या बरी आसलें तातूंत मनशाक घालून तो जीवशी मारतलो कोण ह्या मुर्तीक वर्शीप करना ताका मान करना ताका तातूंत घालतलो आनी तांकां जीवशी मारतलो तशेंच हांकांय सांगलें तुमकां खाली हांव हांतूं घालिना तुमकां 7 टायम वो उजो चड करता आनी तातूंत हांव तुमकां घालतां आतांय तुमी सांगा तुमी आराधन करतात की ना तांणी म्हणलें आमी करिना त्या खातीर तांकां त्या कांय जाणांक उखल न्हू तातूंत घालून सोडलें आतां पळया 7 टायम उजो चड केला त्या फर्नेसांत आनी तातूंत हे आसात आतां नेबुकडनेझार जर राय ताका 4 जण दिसतात इतलो उजो जळटा जाल्यार तांकां कांय उजो लागनातले बरें दिसता कित्याक देवाचेर विश्वास आनी देवान तांकां कितेंच वायट घडोवंक सोडूना आतां त्या सिच्युएशनांत आमी आमकांच दवरून पळयल्यार आमचो विश्वास तितलो आसा गी त्या खातीर विश्वास म्हळ्यार तो जावन आसा तांकां कितेंच वायट घडोना देवान तांकां तांचे ताच्या त्या उज्यांतान बचाव केलें आनी देव तांचे तावन वावुरलो आनी तांकां शाबितायेन भायर हाडलें मात्र न्हय नेबुकडनेझार राय हांणी विश्वास करच्या एका निजा देवाक तोय विश्वास करूंक लागलो हे जावन आसा विश्वास त्या खातीर आमी वाचतना विश्वास म्हळ्यार आमचो विश्वास थंय मुसर वसाची प्रेज गॉड गेल्ले मनीस मेले हे जावन आसा त्या खातीर देव आमचे थंय वावुरतना तो विशिश्ट रितीन वावुरता तो मेजॉरिटी आल्ले कडेन वावुरना आमी कालें करचें आमकां मेजॉरिटी आल्ले कडेन आमी वावुरचें आनी आमकां ते पब्लिसिटी आल्ले कडेन आमी वावुरचें आनी आमी आमच्याच नांवा खातीर वावुरचें पूण केदळा ते थंय तेग जण तातूंत बचाव जावन आयले तांणी वावुरलें कोणा खातीर देवा खातीर मात्र सो त्या खातीर म्हजो विश्वास हांव देवा थंय कसो आसा म्हजो संबंद त्या प्रमाणे हांव ते रिजल्ट अनुभव करता त्या खातीर हांगा म्हणटा ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार आतां इजिप्टांत आनी इस्रायलाक वेताना लोक उपराटलो सकडी केलें वैगी पूण
इस्रायल गावा कितले जण पावले ते ऍक्च्युअली ते जनरेशनांत गेले पूण ते जनरेशन सोडून नेक्स्ट जनरेशन गेले कित्याक तांकां त्या बसयल्ल्या गांवाक पावोंकूच जावना त्या खातीर कोणेय देवाच्या राजांत काम करता जाल्यार वावुरता जाल्यार ताका मात्र न्ही ताच्या नेक्स्ट जनरेशनांक देवाचे आशिर्वाद भरपूर रितीन वळटा देव म्हजे बरी स्वार्थी न्ही देव खाली म्हाकाच दिना अब्राहमाक कशें दिलें ताच्या संततीच्या संततीक त्यंत आशिर्वाद आमचेर आतां वळटा त्या खातीर देवान दितना हर एक संततीच्या संततीक मुसर वेता त्या खातीर हांगा म्हणटा ताच्या दयेन जाल्लें काम तें ताची दया खाली एका तकलेक मात्र उरना ती तकलेच्या तकलेक वळता त्या खातीर आज चिंत्या आमी कितेंय वायट करता जाल्यार आमी कोणाक आमी आशिर्वादां पुंजोवन दवरता म्हणून आमकां आशा आसा आमी बरें जायचे आनी आमच्या भुरग्यांनी बरें जायचें आमचें लिमिटेशन पळया हांव हांगा आनी म्हजीं भुरगीं ताच्या उपरांत ना त्या खातीर ताची दया ती खाली त्या तकलेक मात्र न्ही तकलेच्या तकलेक वेता ती त्या खातीर देवान म्हणलें हांव आरंभ आनी हांव जनरेशन टू जनरेशन म्हणटा मनशान कितेंय केलां जाल्यार तो एका घडयेन विसारता आनी तो बदलता पूण देव तशें न्ही देव एक पोटीन तुका तें दीत जाल्यार देव कंटिन्यू आसतात सो त्या खातीर आमी चिंतचे नाका कोणेय हांव देवाच्या सांगातपणान कितें जोडता तें खाली म्हाकाच न्ही म्हज्या पिळगेत हांव पिळगेक वेता आनी हांव देवाच्या विरोध काम करून कितें जोडता तें तशेंच मुखार वेचे बरी हांव करता त्या खातीर हांवें देवा थंय संबंद दवरून हांव केदाळ आशिर्वादाचें जिवीत जियेता खरी एकली बचाव जातात म्हजे तावन न्ही हांवें ताचेर दवरलो विश्वासा वरवीं सो त्या खातीर म्हणटा हांगा ताच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें पूण हांवें एक काम करूंक आसा तो जावन आसा विश्वास त्या खातीर हांव विश्वास दवरले वरवीं हांवें कितेंय जोडूंक जाता हांवें कार्य केल्ले वरवीं न्ही विश्वास म्हजें कार्य ऑटोमॅटीक करयता खंयच्या कश्ट संकश्ट वेळार हांव ताचो उडास काडटा बापा तुका अर्गां दिता हांव केदाळा म्हणटा म्हाका ते समस्ये कितेंच कळीत नातले बरी म्हजे तावन ते भायर वेतात त्या खातीर मार्क 11:24 म्हणटा कितें सकड मागण्यान तुमकां तुमी मागलां तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत माना
आनी तें तुमकां मेळटलेंच. त्या खातीर हांवें सत मानिचें जाल्यार म्हजो विश्वास थंय जायचे. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा, तुवें वावुरल्यान मात्र तुका मेळिल्लें न्हय तें, तुवें काम केल्ल्यान तुवें जोडुल्लें कांय ना. जेजू क्रिस्तान जोडुल्लें, जेजू क्रिस्तान केल्लें, ताचे वयर हांव केदाळा. तूं विश्वास दवरताय हें तुका मेळटा. त्या खातीर हांगा नेक्स्ट वर्ड हें म्हणटा, उतार म्हणटा, तुमच्या वावंटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. पूण आमकां बारी संवय न्ही. हांवें केल्लें, हांवें जोडुल्लें, हांवें दवरलें, हें म्हजें, हें हांव म्हणलें केदाळा आयलें, हें देवाच्या विरोध केलें. म्हाका आज कितेंय दिलां आनी हांव आज ह्या स्थितींत आसा जाल्यार हांवें चिंतिचें तें जेजू क्रिस्ता मारिफात देवान म्हाका दिल्लें. त्या खातीर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत नातल्ल्याक कितेंच अनुभव करूंक देवाचें मेळना. पूण देव हर एकल्यान बाचाव जायचे आनी ताणें जेजू क्रिस्तान दिल्ली ती संपूर्ण येता ती अनुभव करीचे आनी ताणें एक ससनाचें जिवीत हांगात हांव ताणें सुरू करीचें म्हणून. त्या खातीर देव आमचो दयाळ आनी तो मोगाळ. त्या खातीर ताणें ताच्या एकल्याच पुताक धाडून ताणें आमचे खातीर तें काम केल्लें. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां फ्री म्हळ्यार कालें फुकट देणें म्हणटा हांगा. फुकट देणें. पूण आमी म्हणटा न्ही, हांवें मागल्ल्यान म्हाका मेळ्ळें, हांवें कितलें मागलें, हांवें तांचे कडेन मागयलें, हांवें हांचे कडेन मागयलें, म्हज्या माथ्यार हात धरून मागलें म्हणटा वगिना. आमी देवाकी लिमिटेशन घालना सांग. त्या खातीर हांव केदाळा, हांव म्हणून सांगनासतना हांव कितेंय आसा जाल्यार त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा, संवसाराच्या स्थापने आदींच हांवें तुमकां विंचल्यात. खाल्याक विंचल्यात, खाल्याक विंचल्यात आमकां. हा, खाल्याक विंचल्यात. आमकां विंचल्यात जाल्यार हाका खाल्याक सोडवून अनुभव करून. त्या खातीर हांवें वडोल सांगलें, इस्रायल घरांक इजिप्टाच्या बंदडेंतावन कशें भायर हाडलें तशेंच देव आमकां हर एकल्यांक संवसाराच्या बंदड्यांतलें आमकां भायर हाडूंक देव आशेता. जावंक पुरो तें आमच्या भितर कशेंय आमच्या जिवाक बादाक करचें तें चिंतप. जावंक पुरो हांव एक पातकी मनीस म्हणून म्हजे इतल्याक घडये घडये हांव उसारचो मनीस. जावंक पुरो म्हाका कोणेय दुखयलां तें म्हाका सोसूंक जायनासतना हांव तातूंत हांव तुटोवन हांव म्हजें जिवीत पाड करता म्हणल्यार स्थितेक पावचें तलें जिवीत. हर एका तावन आमकां
देव ह्या घडये हर एकल्यांक सुटका घे म्हणून सांगता. 2000 वर्सां पयलें जेजून ती सुटका ताच्या पुता मारिफात देवान ताच्या पुता मारिफात ती दिल्या जाल्यार आमी आतांय आमी खाण घेना जाल्यार आमी देवा थंय देवाचो भुरगो म्हणून आमी सकना. आनी हांव जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणूंक हांव सकना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. सोडवण म्हळ्यार कालें जालें आतां तरी. इतलें तुमी आयकलां आतां. सोडवण म्हळ्यार कालें जालें. सांग सिस्टर. प्रेज गॉड. डेफिनेशन येता की तुमकां सोडवणेचें? संवसारांतल्या कश्टांतल्या बंधनांतले सुटका दिवचे. संवसाराच्या बंदड्यांतले सुटका गी. ओके. आमी सोडवण म्हळ्यार एक्चुअली उतरोवणी आनी ताच्या उपरांत आमी अनुभव करचे. तुमी नोट्स बरयतात गे? एक ल्हान आसा गे तुमचे कडेन बरोवंक? ना जाल्यार थंय आसात, बुक्स आसात, कान घेया. प्रेज गॉड. सोडवण म्हळ्यार एक संपूर्णचें बंडर जावन आसा. You know Kannada? You know, I will give you a definition later on. Okay? Don't worry. I will give you. कोणाक इंग्लिशान जायचे? तुका इंग्लिश? ओके, I will give you both afterwards. हांव हे मूग दिता क्लास, ताचे उपरांत I will give you. ओके. सोडवण म्हळ्यार संपूर्णचें भंडार जावन आसा. तातूंत भलायकी, सुटका, समृद्धी, संपूर्ण असलें रक्षा कवच. संपूर्ण असलें रक्षा कवच. कितेंच मोडवना, कुडके जावना आनी कितेंच होगडावना म्हणलें चिंताप. कितेंच मोडवना, कुडके जावना, होगडावना म्हणलें चिंताप. Salvation, you write or should I give you? Salvation is a complete package. Right, brother? Salvation is a complete package. Healing, deliverance, prosperity, fullness of God's protection. Redemption, nothing broken, and nothing missing in my life.
इंग्लिशान बरें आसा तें कोंकणीन ट्रान्सलेट करतना तें इल्लें कश्ट जाता. सांगाचे की परतेक इंग्लिशान. प्रेज गॉड. Salvation is a complete package. Healing, deliverance, prosperity, fullness of God's protection, redemption, nothing broken and nothing missing in my life. Praise God. आता आम्ही वाशया हे आम्ही अनुभव करणं सांगी पळया. कोंकणीन दिल्ले ट्रान्सलेट समाना म्हूण चिंता हांव. सोडवण एक संपूर्ण हेचें भंडार जावन आसा. तातूंत भलायकी, सुटका, समृद्धी, संपूर्णयेत आसलें रक्षा कवच, कसली बंदड नातलें ऍड करियत तातूंत. कितेंच मोडोंक ना. कितेंच मोडोवना, कितेंच कुडके जावना आनी कितेंच होगडावना म्हज्या जिवितांत. आतां हेंत पॅकेज बरयलें गे सगळें. यू डन इट. यू वॉन्ट टू write this one, the salvation. Praise God. Thank you Jesus. आता आमकां देवान मनीस जावन रचतना आमकां पयलें खंयच्यान रचयल्लें? मातयेंत रचयल्लें. पयल्या मनशाक आत्म्यान रचयल्लें. मातयेची कूड केल्ली आनी त्या कुडींत आत्मो घाल्लो. त्या खातीर काल शिकयल्लें हांगा स्पिरीट बॉडी, स्पिरीट मायंड, स्पिरीट सोल, मायंड अँड बॉडी. जो स्पिरीट एक जाल्यार तो देवाचो आत्मो. त्या खातीर आमच्या जिवांत 3 पार्ट आसात. सो आत्मो देवाचो जाल्ल्यान देवान आमकां हर एकल्याक आत्म्यांत रचून ताणें आमकां आशिर्वाद दिले. आतां ते आशिर्वाद हांगा प्रत्येक आमी जोडून घेता जेजू क्रिस्ता मार्फत. खंयचे? खंयचे? आमी हांगा बरयल्लें आतां पुरा पॅकेज पुरा. ते आमी हांगा जोडून घेता. कित्याक म्हळ्यार आमी सोडवण मेळनासतना आमकां कितेंच आमी देवातावन अनुभव करूंक जायना. त्या खातीर आमचे बंदड येतावन आमी भायर आयल्यार मात्र आमी सोडवण लबल्ले मनीस जाता. नाजाल्यार आमची सोडवण आमच्या तोंडार मात्र आसता. त्या खातीर आमी विश्वास करता जेजून आमचे खातीर कुर्सार केल्लें आनी त्या मार्फत आमकां ताणें सोडवण लाभयल्लें. ती सोडवण हांव अनुभव करतां गी. त्या खातीर हांगा म्हणटा ताचेर विश्वास. हांव केदाळा म्हणसर ताचेर विश्वास दवरना. हांव ही सोडवण अनुभव करूंक जायना. ही सोडवण त्या वरवीं हांव सोडवण लाभल्यार हांव हे हर एक हांव रिइन्स्टेट जाता. देवा लागीं
म्हजो संबंद प्रत्येक हांव कनेक्ट जाता. खाला सिस्टर आं त्या खातीर आमकां सोडवण लाभल्या गी म्हणून चिंतीचे पयलें हांवें ते चिंता पटायचे. अगर म्हाका सोडवण लाभोना जाल्यार कित्याक लाभोना? म्हजो एकच आसा, ताचेर हांवें विश्वास दवरुना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. टायटस 2:11 तिताक बरयल्लें पत्र म्हणजे 2:11 वसात की सिस्टर. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडोवन ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी भरवश्यान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आमी पयलें वाशया सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडोवन ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी भरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. ती कृपा आमकां शिकयता. आतां पळया हांगा सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्या खातीर, खालें हाडच्या खातीर. तारण म्हळ्यार खालें, तारण म्हळ्यार खालें. तारण म्हळ्यार खालें. सुडका एक तसो एक वांटो. तारण म्हळ्यार बचावी. त्या खातीर देवान आमी कितले पयस गेल्यार आमचे खातीर एक भंडार तयार करून दवरला. हांव ह्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे हांव चलतां जाल्यार म्हाका बचावी मेळटा. सगळ्या मनशा कुळाक, खाली प्रिचरांक मात्र बरयलां गितां तूं, खाली क्रिस्तवांक मात्र. तरी पळया आमी आमचें चिंताप कशें आहलें. मागण्यांत कोण मुखार आसात, नाजाल्यार आनी कोण देवाचें काम करता तांकां मात्र धार्मीक भाव भयणी आनी व्हडले व्हडले आसात तांकां. तरी कोणाक एनॉयंटेड, सगळ्यांकी एनॉयंट केलां. देवान सगळ्यांकी मागलां. देवान सगळ्यांकी तें येजाकपण दिलां. देवान सगळ्यांकी ताच्या लेखान ताच्या हर एकल्याक देवाच्या मापान ताणें भावार्थ दिला. हर एकलेय कितेंच उणेपण नातलें जावन देवान आमकां संवसाराक धाडलां. त्या खातीर तांतू कोण वेळ करसून मुखार येता
आणि कोण ताच्या संगात कोण बघता ताका ते चड आनी चड अनुभव करूंक जाता. त्या खातीर हांगा म्हणटा देव सगळ्या मनशाक कुळाक हर एकल्यानी बचाव जायचे म्हणून ताची खुशी आणि त्या खातीर ताच्या एकलेच मोगाच्या पुताक ताणे धाडन आमचे खातीर ताचो सॅक्रिफायस भेटयलो. पळया कितलें व्हडलें काम ताणें केलें. हर एकल्यान बचाव जायचे म्हणून कोणेय तांतले भायर वचूं नजो, कोणेय तांणी नाश जावं नजो, हर एकल्यान बचावी जोडीचे म्हणल्या उद्देशाकाल सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा. तरी देवाची कृपा कोणा तावन आयली. आता कृपा म्हळ्यार कोण हांगा सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्या खातीर देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या. कोण आता कृपा कृपा कोण ताचेर विश्वास दवरले वरवीं ओडोल आमी वाचले वेगी. तरी आतां कृपा म्हळ्यार कोण जेजूस कृपा. ताणे ती कुर्सार तावन ताणे वळयली ती कृपा. ताणे आमच्या हर एकल्या खातीर ताणे ताचें बलिदान भेटयलें ती कृपा. त्या कृपे वरवीं हांव बचावी जोडटा. त्या खातीर हांकां म्हणटा सगळ्या मनशा कुळाक. त्या खातीर जेजून पयल्यान सांगलें हांव सगळ्या मनशा कुळा खातीर आयिल्लो. हांव ताणें मागीर स्पेसिफीक सांगलें हांव धर्मवंतां खातीर येवना, हांव भाग्यवंतां खातीर येवना. तरी जेजू कोणाचो मोग करता भाग्यवंतांचो मोग करना म्हणून न्हय. रॉंग आमी चिंतून नजो. आपुणूच भाग्यवंत म्हणून चिंता जाल्यार तो ताच्या एबिलिटीर चिंता. आपूण म्हाका दिल्लें हर एक देवान दिलां, जेजू क्रिस्ता मारिफात दिलां आनी हांव पवित्रत्म्या सोवें आसा आनी पवित्रत्म्याद्वारे हांव अनुभव करता म्हणून हांव केदाळा चिंता जाल्यार हांव एक उतरवणेचो आनी रुपांतर जाल्लो मनीस जावन आसा. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा सगळ्या मनशा कुळा खातीर खाली थोड्या लोकां खातीर आयिल्लो न्हय, हर एकल्या खातीर तो बचावी हाडनाय. तो आमकां हर एकल्यांक बचावी जावन आयलो. ताची देवाची कृपा जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां प्रत्यक्ष जाली. त्या खातीर जेजू क्रिस्ताक कोण सत मानता आपलो सोमी सोडवंदार म्हणून तो देवाची कृपा ताच्या जिवनांत अनुभव करूंक शकता. आतां कृपा म्हळ्यार काय? प्रेज गॉड. फुकट. ओके.
आं. ಗೊತ್ತಾ ಸಗಿ ಕುರ್ಪ ಮುನ್ ಕುರ್ಪ खाले हांव फावो न्हय तरी देवाची सकत सामर्थी म्हजे तर्फेन उपयोग करचो अधिकार. Can you write, please? Grace. Grace. बरोंग जाय. Okay. God's willingness to use His power, His ability on my behalf even though I don't deserve it. Praise God. बरयलें वाशी येत गी कालें बरयलें म्हण आतां कळटा वचता ती. God's willingness, His power, His ability to use on my behalf, even though I don't deserve it. हांव फावो न्हय तरी आय एम नॉट एबल पर्सन जाल्यारय ती देवाची सकत सामर्थी म्हजे मारिफात म्हजे थंय हांवें यूज करी. ही जावन आसा कृपा. आतां ती कृपा दिल्या गी दिवंक बाकी आसा. हांवें मागल्यार मेळटा गी दिल्या. प्रेज गॉड. त्या खातीर आमकां देवान जेजू क्रिस्तांत थावन आमचो संबंध आदीं कसो ताणें आमकां मनशा कुळाक रचून दिल्लो आनी तो सेम संबंध ते सेम रिलेशनशीप आमी देवा थावन पयस गेल्ल्या. देव आमचे थावन पयस गेल्लो न्हय. आमी देवा थावन पयस गेल्ल्या आमकां जेजू क्रिस्ता मारिफात ताच्या एकवटांत ताका कोण विश्वास करता ताचे थावन जेजू क्रिस्ता मारिफात ताच्या एकवटांत आमकां देवाच्या राजाक हाडचें एक कार्य जालें. तो संबंध आमी खंयचो होगडायल्लो आमी आमच्या पुर्वजां थावन तो आमकां प्रत्येक तो संबंध एक करून दिलो. आतां कळ्ळें की जेजू कित्याक आयलो. त्या खातीर हांगा म्हणटा सगळ्या मनशा कुळाक थारान हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत कशें चलाचें. आमी हें सोडलांत. हें आमी सोडून हें आतां
आमकां जाय जाल्ले बरी आमी करन काण गेला आनी त्या खातीर देवान दिल्लो तो आनंद हांवें तो अनुभव करूंकूच तूं सकना. त्या खातीर म्हजे थंय देवान ते जेजू क्रिस्ता मार्फत जोडून दिल्लो संबंध हांव अनुभव करिना. म्हजी मीती ना नीती ना. हांवें जोडुल्लें, हांवें केल्लें, हांवें बांदलें, हें म्हजें राज, हें म्हजें घर, हे म्हजीं भुरगीं, ही म्हजी बायल, म्हजो अधिकार. हो अधिकार सोलोवंक आमकां दिवना देवान. त्या खातीर आमकां मनशां वयर अधिकार सोलोवंक दिवना देवान. देवान आमकां कितें सकट मनशां खातीर कर्ण दिलां ताचे वयर अधिकार सोलोवंक दिला. पूण आतां उलटें जालां. मनीस मनशां वयर अधिकार चलयता, त्या वरवीं अधिकाराचे एकपटी मोतींत वचून मनीस अधिकार सोलोवंक पावनातल्या स्थितीक येताना तो पुरा तुडता आनी म्हणटा म्हाका जिवनंत नाका. कित्याक ताणें पयलें तावन अधिकार चलयला मनशां वयर. त्या खातीर हांवें म्हजीं भुरगीं जाल्यार आमची देवाची भुरगीं म्हणून हांवें स्विकार करची. हांव केदाळा म्हजीं भुरगीं उठ रे बस रे हें हांवें करूंक ना. हांवें थोड्या घरांनी पळयलां बाप भुरगीं ती मुखार येवंक बी येतात बापायच्या. खंयच्या रितीन चलयलां जावंक. पळया तांचे कडेन मोग आसा. त्या खातीर भुरगीं मोग सोदून आनी खंय खंय वतात आनी कुटुंब पाड जाता. त्या खातीर देवान रचतना दादल्याक आपल्या पत्नीक मोग दिवंक ताणें सांगलां. आनी दादलो जावन आसा कुटुंबाचो वडील आनी ताका बायलेन आपल्या रेस्पेक्टफुली ताका सोलोवंक आसा. आनी त्याच प्रमाणे गोवान आपल्या बायलेक मोग दिवंक आसा. हेंच आमची भुरगीं पळयतात आनी आमचे तावन तीं शिकतात आनी तेंच तीं करतात. सो त्या खातीर कुटुंब चलोवचें जबाबदारी ल्हान न्हय. त्या खातीर केदाळा ह्या आमी देवान दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ताच्या प्रमाणे आमी चलता. केदाळा म्हजें जिवीत आनी म्हज्या मोगाच्यांचें जिवीत बरें जावंक पावता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. 2 Peter 1:2 गेल्या. प्रेज गॉड. देवाक आनी आमच्या सोम्याक तुमी वळखले वरी अदीक बापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आतां हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां हांवें वडोल सांगले आमचो संबंध म्हणून वय गे. आतां तो संबंध जायचे जाल्यार हें नासतना आमचें कांय जायना. वत पडटा आसतना तें. प्रेज गॉड. देवाक आनी आमच्या सोम्याक तुमी वळखले वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां
लाभून. तरी कृपा कशी लाभता? आम्ही केदळा देवाक आणि तू पळय तू व्हेरी क्लियर असा. फर्स्ट देवाक आणि आमच्या सोम्याक. तो सोम्याक सोडिना कित्याक मनशा कुळाक सगळ्यांक तारान ताचे तावन लाभले. त्या खातीर म्हणटा देवाक आनी आमच्या सोम्याक तुम्ही वळखले वरवीं अदीक मापान कृपा आणि शांती. कृपा आणि शांती दोन्ही. त्या खातीर कृपा आणि शांती दोन्ही आमकां लाभाचे जाल्यार आमच्या जिवनांत आमचे हर एक बऱ्या तरान जायचे जाल्यार आमकां ह्यो संगती बारी गरजेच्यो. शांती नातलो मनीस काल्यान जाता डेस्परेट जाल्लो मनीस कालें करता. डेस्परेट जाल्लो मनीस नास जाता. त्या खातीर हांव केदाळा देवाक आनी आमच्या सोम्याक हांव वळखता आनी ताचे थंय हांव चड आनी चड म्हजो संबंद दवरता. केदाळा हांव हांगा अदीक मापान कृपा आनी शांती आमकां वळता. तुम्ही पळयात संसाराचे रिलेशनशीप कालें पाड जावंक साद आसा. पूण केदाळा आमी देवाक आनी आमच्या सोम्याक सांगाता कान घेवन आमी ते रिलेशनशीप स्टार्ट करता. ते केदाळाय पाड जायना आनी ते केदाळाय बाळचेत आसले आनी ते कृपा आनी शांती सवें बाळचेत आसले आमकां जिवीत आमकां अनुभव करूंक जाता. कृपा म्हळ्यार गुत्त जालें म्हूण तुमकां. तरी आतां प्रत्येक शांती. शांती म्हळ्यार आतां पळयलां गे तुमी मस्त व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन आसात तांकां शांती आसा गे. शांती करूंक ते दुसरी वाट सोदतात वय गे. पूण तांकां शांती मेळना. आमकां हांगा फ्री देवाक आनी आमच्या सोम्याक हांवें वळखल्यार पुरो. हांवें काही व्हडलें करीचें म्हणून ना. हांवें व्हडलें बिझनेस करना शांती हांवें मोलाक आनेवंक ना. त्या खातीर हांगा देवाक आनी आमच्या सोम्याक हांव केदाळा चड आनी चड वळखता. वळखोवचें म्हळ्यार कशें वडल सांगलें हांवें फ्रेंडशीप आतां एका वरनी एका मनशाक वळख जावन ताचें उलोवणें ताचो संबंद ताचे उपरांत वय गे. तशेंच हांव केदाळा म्हज्या देवाक आनी सोम्या सवें हांव आतां आमकां ताचे वरवीं वडल सिस्टर अनिशान टिचींग दिताना सांगलें आमकां पवित्रत्व दिला वय गे. पवित्रत्व आमचे सवें तो दीस आनी रात वावुरता. हांव न्हिदल्यार पवित्रत्व न्हिदना. तो म्हजे सवें वावुरता. सो त्या खातीर तो म्हजो मजतदार जावन ताणें म्हाका दिला. सो तो म्हाका मजत करता. हांव केदाळा आय एम इंटेंटेड टू डू. हांव केदाळा म्हजें इंटेंशन आसा तेदाळा हें करूंक हांव वळखोंक तेदाळा म्हजे थंय पवित्रत्व काम करता. सो खंयच्या अनवरांती तो आमकां राखता आनी आमचें जिवीत एक कृपेन भरिल्लें शांतीन भरिल्लें आनंद भरीत आनी दादोसकायेचें जिवीत आमकां अनुभव करूंक मेळटा.
त्या खातीर देवान आमकां संपूर्णचें बंडारत दिलां. पूण हांव उक्तें करिना. हर एकल्या थंय आसा आनी हांव तें उक्तें करिना. आनी हांव भायल्यान म्हज्या जानवायेन म्हज्या चिंतपांनी आनी संवसाराच्या हाचे प्रमाणे रिती रिवाजा प्रमाणे हांव सोदूंक वेता आनी हांव फसतां आनी हांव एक स्टेजीक येता म्हाका जिवनंत नाका म्हणल्या प्रमाणे. त्या खातीर जीवन आमचें कशें रुपीत करीचें म्हणून आमकां एवरी इन्स्ट्रक्शन. आतां पळया, प्रेज गॉड, अब्राहमाचे कडल्यार कळटा. जेनेसीस 12:1 घाल सिस्टर. सरेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दैज्या गोंत्र्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. माईक समान तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, तुजे सिराप घालतल्यांचेर हांव सिराप घालतलो. ची राष्ट्रां तुजे उदेशी तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सरेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटय ताचे सवें गेलो. अब्राम हारान सोडून गेलो तेदना ताका 500 वर्सां प्राय. अब्राम आपल्या बायले सारायक, आपल्या पुतण्याक लोटाक आनी हारानांत पुजायल्ल्या सगळे दान दिरवे आनी आपल्या साकराक आनी साकरणीक घेवन कनान देशाक पैन करून गेलो आनी थंय पावलो. अब्राम शेकेमाच्या पवित्र जाग्याक म्हणजे मोरेच्या पवित्र रुखासशी पावसर त्या देशांतल्यान मुखार गेलो. त्या काळार कानान घरां त्या देशांत वस्ती करतली. सरेस्पर अब्रामाक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, हो देश हांव तुजे संततीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलेल्या सरेस्पराक ताणें ते एक वेदी बांदली. तो थंयतावन बेतेलाच्या उदेतीक आसलेल्या दोंगराळ प्रदेशाक गेलो आनी थंय ताणें आपलो तांबू मारलो आनी त्या तांबाचे अस्तमेतेक बेतेल आनी उदेतीक आय म्हणलें गांव आसलें. थंय सरेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली आनी सरेस्पराचें नांव ताणें उलो मारलें. उपरांत अब्राम नेगेबाच्या वाटेन पयन करीत गेलो. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. सकयल करा. 1 सरेस्परान अब्रामाक म्हणलें, पळय इन्स्ट्रक्शन. सरेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. पळया, आतां हांगा अब्रामा कडेन जाय तितलें आसा तें पुर्वजांचें, कांय उणेपण ना ताका. पूण देवाचें इन्स्ट्रक्शन पळया, हांगा तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. आतां चिंतया, आमी एका व्हडल्या घराण्यांत रावता आनी आमकां अशें एक इन्स्ट्रक्शन येता. आमी कालें करता,
हा नाही आता गोत्तूनातले जागे वय पूण आम्ही कशें करता आम्ही ते इन्स्ट्रक्शन कान घेता गी छान सुद्धा ना न्ही त्या खातीर म्हणटा अब्राहमाक आमी बावरतसो बापय ताणें ताचें देवान दिल्लें हर एक इन्स्ट्रक्शन ताणें पाळलें त्या खातीर तो आमचो पुर्वज जावंक पावलो त्या खातीर देवान आमकां तो पुर्वज म्हणून दिला पूण हांव त्या पुर्वजा प्रमाणे हांव त्या बावरतान म्हजें जिवीत वेतागी आतां मुस्त आस्त बदीक आसल्या घराण्यांत हांव तूं भायर वच म्हळ्यार कशें जाता आं तो प्रोडिकल सन वेचीक पूत धाकटो आहलो न्ही व्हडलो वचोना पळया आमच्या सैमांत कशें हें आसा आमचें चिंतप म्हळ्यार आमच्या सैमांत आसा तें वैगी त्या प्रमाणे आयलां तें कित्याक आमी रेबेलियन म्हणटा आमी इंग्लिशान काले म्हणटात ताका कोंकणींत वर्ड रेबेल जाता आमी उपराटचे प्रेज गॉड उपराटी मोन आमचे लागीं आसा तें खंय तावन आयलें आं आदामातावन आदां एवे तावन आमकां आयलें कित्याक थंय देवाचें इन्स्ट्रक्शन तांणी पाळूं ना त्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हणून सांगिल्लें आनी देवाच्या उतरांक विरोध वचोन तें फळ तांणी केलें वैगी थंय तावन आमचे भितर सैतानाक आमी परमिशन दिलें वैगी वैगी थंय तावन आमचें तें सैम काम करनासा आनी ताच्या उपरांत नेक्स्ट हांगा अब्राहमाक अब्राम ताचें नांव चेंज जावना पळया वेरी केअरफुली हांगा तेदोळ म्हणसर तो अब्रामंत आसा अब्राहम मागीर जालो उडास दवरा हांगा सरस्परान अब्राहमाक म्हळें तेदोळ म्हणसर कांय येना देवाचें ताका कांय इन्स्ट्रक्शन ताणें हें करूं ना पूण हांगा म्हळें सरस्परान अब्राहमाक तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर बॉम्ब पडलो आनी हांव तुका दाखयतालो त्या देशाक वयस आतां पळया हांगा आसले हांवें सोडिचे म्हजें इनहेरिटन्स वैगी तें पुरो हांवें सोडिचें आनी आतां वो म्हाका वच म्हणटा आनी तेंय खंय म्हूण सांगान पळया त्या खातीर देवाचें उतर म्हज्या पावलांक दिवो म्हणटा देवाचें उतर तो पुरो एकच पोटी तुका हर एक पुरो सेटअप करन तुका हाडन दिना त्या खातीर खंयचो मनीस देवाचें इन्स्ट्रक्शन धाकट्या धाकट्या तावन पाळटा ताका व्हडलें व्हडलें देव मुखार करूंक दिता त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा ल्हान कामांनी तूं विश्वासी जाल्यार व्हड कामांनी तूं विश्वासी रावतलो त्या खातीर देवाचें उतर कंटिन्यू आसा सो हांगा आतां नेक्स्ट काले म्हणटा भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच तुवें भायर सरल्या उपरांत तो दाखयता ताच्या पयलें दाखयना आमी आतां कंपनीक एक कामाक येताना आमी इंटरव्यू दिल्या उपरांत आमी कालें करता ऑफर लेटर तो म्हाका कालें ऑफर करता ताचे वयर म्हजें डिसिशन पळया संवसाराचें देवाचें
देवाचे खाली इन्स्ट्रक्शन तू इंटरव्ह्यूक ये. इतले ल्हान ल्हान संगती तो आमकां सांगता, पूण हांव केदाळा त्या ल्हान संगतींत हांव विश्वास दवरतां आनी ताच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे चलतां. तेदाळा हांव ताच्या वाटेन चलोवन आसा आनी हांवें चला जें म्हणना मागीर तो म्हाका आपोवन व्हरता. त्या खातीर हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतालो. आतां वय अब्राम चिंतूंका, म्हाका कांय भुरगीं नात, इतली प्राय जाल्या वो खाले म्हणटा, जाता की ना. त्या खातीर देवाचें उतर थंय एकाडे म्हणटा, बरवसो नातल्या वेळार देवाचें उतर ताका मेळ्ळें. मागीर आनी एक जेरमिया प्रवादीन ती आसा, तें उतर मेळ्ळें आनी हांवें आय एट दॅट वर्ड म्हणून आसा. प्रेज गॉड. Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by the name, O Lord God of hosts. पळया तेदळा जेरमिया प्रवादी की कशें दिल्लें. त्या खातीर हांव ल्हान संगतींत हांव एक ताचे इन्स्ट्रक्शनान पास जालो. नेक्स्ट म्हाका टास्क दिता तो परतेक, आनी ते प्रमोशन्स. आनी त्या म्हज्या जिवितांत प्रमोशना ते कोणायकी आडावंक जायना. हांव तुजे तावन एक पर्जा, व्हड पर्जा उपजयतालो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. त्या खातीर आमकां हर एकल्यांक आमचो बापय, आमचो भावार्थाचो बापय म्हणटा आमी अब्राहमाक. आमी केदाळा आमी भावार्थाचो बापय आमी अब्राहमाक म्हणटा. तोच भावार्थ, तो आशिर्वाद म्हजेरी आसा म्हणून हांवें चिंतीचें. नेक्स्ट, तुजेर आशिर्वाद घालतल्याचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर. कोणाच्या उद्देशी? कोणाच्या उद्देशी? अब्राहमाच्या उद्देशी. पळय ताका प्रमोशन मेळोंक स्टार्ट जालें. त्या खातीर हांव खंयचें इन्स्ट्रक्शन हांव पयलें मेळिल्लें हांव पाळटां. त्या दाळा म्हजे थंय स्टार्ट जाता ती बदलावण. आतां पळय हांगा आंतू सकयल कर सिस्टर इल्लें. नाही नाही, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें. आतां पळय, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें. आतां तो देवा सोवें सोलसो मनीस जालो आनी देव ताच्या सांगातपणांत सोलोंक लागलो. हें आमचें सोवें जायचें. देव म्हजें सोवें आसा जाल्यार न्हय, चलता जाल्यार, पूण सोलोंक हांवें एग्री जायचें. हांव केदाळा म्हणसर एग्री जायना, देव म्हजे थंय सोलोंक जायना आनी देवाचे आशिर्वाद हांवें अनुभव करूंक जायना. त्या खातीर हांगा म्हणटा, तूं कितें करताय तें हांव करतलो. हांगा पळया, हांव आशिर्वाद घालतलो. वय गे, तुजेर आशिर्वाद घालतलेचेर, तुका बरें म्हणून सांगतल्याचेर हांवें घालतलो आनी ताकाय हांव बरें करतलो. हें आसा. आनी पळय, आनी एक ताचें नेक्स्ट आसा मात, तुजेर शिराप घालतलेचेर हांवें
तरी हांवें दुसऱ्यांक पाड उलोवंक आगी हांवें दुसऱ्यांक पाड उलोवंक आगी त्या खातीर हांव म्हज्या तोंडांतल्यान कितें उतर उलयतां दुसऱ्यांक तें म्हाकाच पाटी येता कित्याक तें पयलें म्हज्या कानाक आयकता ताच्या उपरांत दुसऱ्यांक आयकोवचें सो हांव शिराप घालतलो संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद तुजे उदेशी ताचे तावन फोत सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन पळय इतलें इन्स्ट्रक्शन ताका दिली ताचे उपरांत सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटय ताचे सवें गेलो पळय हांगा एकल्याक म्हाका सांगलें लोटय ताच्या सांगाता गेलो पूण ताकाय लोटाक ताणें सोडूं ना ताका देवान खंय कितें दिलें पळय तें दाखयलें पळय थंय ताणें लोटाक पयलें विंचवण करूंक दिलें तो अब्राम स्वार्थी न्हय आसलो ताणें वो जागो बरो आसा वो म्हाका आसूं तुका तो काणगे रे म्हणून ना म्हळां गे ताणें पयलें लोटाक विंच म्हणलें ताका गोत्त आसलें देव ताचे सांगत आसा देव ताचे सवें वावुरता त्या खातीर ताका कितेंच उणेपण बोगाना म्हणून ताणें संपूर्ण देवा वयर आपलो विश्वास दवरलो लोटय ताचे सवें गेलो अब्राम हारान सोडून गेलो तेन्ना ताका 500 वर्सां प्राय 500 म्हळ्यार कितलें 75 पळया त्या प्रायर आमचे मनीस आमी वचूंक रेडी आगी हा काले म्हणटा हांवें इतलें पुरो इतल्या ल्हान प्रायर तावन गळोवन बांदलां हांवें आतां हांव सोडून गेल्यार कशें जायत पूण ताणें कालें म्हळें सिंपली ओबे ताणें कांय म्हणून तो देवाच्या हर एक इन्स्ट्रक्शन ताणें कान गेली आनी त्या प्रमाणे तो ताचें एक मिसांव ताणें सुरू केलें आनी अब्राम आपले बायले सारायक आपल्या पळय तिचेंय नांव हांगा चेंज जावना अब्रामाच्या बायलेचें नांव घालें हां तें केदाळ जाल्लें बदलिलें मागीर वैगी त्या खातीर हांगा तशेंच आसा अब्राम आपल्या बायले सारायक आपल्या पुतण्याक लोटाक आनी हारानांत पुंजयिल्लें सगळें धन दिरवें आनी आपल्या साकरांक आनी साकरणीक घेवन कानान देशांत पैन करून गेलो आनी थंय पावलो तो कितलें उरोंक शकता धन दिव ताचे कडेन कंडाबटे आसले वैगी मलगड्याचें मुस्ताल कितलें वरीत आतां आमी चिंतया आमचे वयर काले मनी जाता एक आमी चिंतया एक नॅचरल कलामिटी काले मनी जाता आमचे थंय वय कालेंय जावंक पुरो ते दाळ आमी पयलें कालें सोदता जीवन सोंग सोदता गे आमी आल्लें खंय पुरो आसा खंयच्या बँकांनी कितलें आहा म्हणून सोदता हांगा पळया ताणें कितें ताणें खान गेलें थोडें आनी साकरांक आनी साकरणीक घेवन कानान देशाक पैन करून गेलो आनी थंय पावलो आतां नेक्स्ट पळया अब्राम 6 शेकमाच्या पवित्र जाग्याक म्हणजे
मोरेच्या पवित्र रुखासरशी पावासर त्या देशांतल्यान मुखार गेलो आणि त्या काळार खानान त्या घरां त्या देशांत वस्ती करताली. त्या काळार खानान घरां म्हळ्यार थंय लोक आसलो वैगी. खानान घरां खाना शहर म्हणटा आमी वैगी. खानान घरां त्या देशांत वस्ती करतलो. सरस्पर अब्रामाक दिश्टी पडलो आणि म्हणालो, हो देश हांव तुज्या संततेक दितलो. आणि आपणाक दिश्टी पडलेल्या सर्वेस्पराक ताणे थंय एक वेदी बांदली. पळय ताचे हर एक इन्स्ट्रक्शन देवाचे ताणें उबें केलें आणि तो देवाक आराधन करच्या खातीर ताणें एक वेदी बांदली. हें ताणें पयलें काम केलें. तो थंय तावन बेतलाच्या उदेंतीक आसलेल्या दोंगराळ प्रदेशाक गेलो आणि थंय ताणें आपलो तंबू मारलो. त्या तंबाच्या अस्तमतेक बेतल आनी उदेंतीक आई म्हणलें गांव आसलें. थंय सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली आणि सर्वेस्पराचें नांव ताणें उलो मारलें. सर्वेस्पराचें नांव उलो मारलें म्हळ्यार ताणें देवाक थंय वर्शीप केलें. उपरांत अब्राम नेगेबाच्या वाटेन पैन करीत गेलो. त्या खातीर देव आमच्या जिवनांत यंत करूंक आशेता. पूण हांव कितलें विल्लींग आसां, हांव कितलें कान घेतां, हांव म्हज्या स्वार्थाक कर्न कान घेतां जाल्यार देव म्हजें थंय काम करूंक जायना. आनी म्हजें जिवीत देवान योजन केल्ल्या प्रमाणे तें जिवीत मुखार वचूंक शकना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. काही सवाल आसात गी? काही तुमकां काही एक्सपिरियन्स शेअर करूंक आसा गी? ओके, इल्लो वेळ आमी टंग्सांत एक 10 मिनिट्स आमी टंग्सांत रावया, उबे रावया. रोरिंग येता गी सगळ्यांक? रोरिंग येता? आं नवें शिकोवण. ओके, पळया मागीर मनी क्लास रोरिंगाची, कित्याक म्हळ्यार एक क्लास जायची ती रोरिंगा खातीर. पळया विचारया. प्रेज गॉड. टंग्स येता म्हण सगळ्यांक? ओके, प्रेज गॉड, थँक्यू. रोरिंग गोत्ताल्ल्यांक रोरिंग करा. रोरिंग म्हळ्यार आमी उसारसो हर एक शब्द खंयचोय आवाज जावं पुरो तातूंत एक स्पिरीट आसा. आनी तो स्पिरीट आमी देवाच्या उतरां आमचे थंय दवरन मतींत हांव उसारतां जाल्यार तो आवाज देवाच्या उतरा प्रमाणे काम करता. आनी आमचे भितर कितें आमकां ती सडवण बगूंक तें बंदड आसा, ते हर एक बंदडे आमकां उक्ते जातात. सो आमी टंग्सान स्टार्ट करया. मागीर कोणाक रोरिंग येता, रोरिंग म्हळ्यार एक आवाज कर, गरजोवण्यो. हे जावन आसा गरजोवण्यो. तुमकां गुर्त आसा की सिंव पळयला गे तुमी? रानान सिंव आसा जाल्यार ते कित्याक गरजेता? गरजोवण्यो कित्याक घालता? कित्याक करता? कित्याक म्हळ्यार ताची ती एक एरिया, ताचे आवाज ते 8 किलोमीटर मुसर पावता म्हणटात. सो त्या खातीर ताची एरिया ते सेक्यूर करूंक ते गरजोवण्यो घालता. सो त्या खातीर आमकां दिल्लो अधिकार देवान, आमी ह्या रोरिंगा तावन आमी आमचो अधिकार वापरूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तरी आमी टंग्सान हालेलुया, हालालाला, बरा बरा, शिबंतर बरा 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 बरा, हु अरे रे 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 रे, बर बर बर, शिवंतर रे 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 रे,
दोळे दंपी आमी सगळ्यां दोळे दंपया क्लोज कोणायकी पळोवचे नाका आमी दोळे दंपोवन आमचो फोकस जिजू वयर दवरया आमचो हरी एक बंदड हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव फरमायतां हरी एक हांगा आसल्या हरी एक बंदड येतावन हरी एक बंदड येतावन भायर भायर सुटोन भायर भायर जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव फरमायतां भायर येया हरी एक बंदड येतावन जावंक पुरो तें पिडा हरी एक दूख हरी एक मतीचें नासमाधान हरी एक कितें उणेपण कितें आमकां खोटेपण आमचे थंय आसा कितें देवाच्या सक्तेक विरोध जावचे खंयचे आसा त्या हर एका सक्तेक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव फरमायतां कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट नाव कम आउट
हुअंतिरी बिरी 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 शिब ब 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 हुअर बर 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 हुअर बर 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 हुअर बर 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 हर बर 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 हुअर बर 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 हुअंतर बर 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 हुअर बर 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 हुअंतर बर 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 शिब ब ब ब ब बर 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 शिबर बर 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 हुअर बर 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 हुअर बर 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 हुअर बर 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 Spirit of guiltiness, come out, come out, come out in the name of Jesus. Come out, come out, come out, come out in the name of Jesus. Come out, spirit of guiltiness, come out, come out. Spirit of suicide attempt, come out in the name of Jesus. Spirit of suicide attempt, come out in the name of Jesus. Come out. हुअंतर बर 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 शिब ब ब ब ब ब ब ब ब हुअर बर 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 हुअंतर बर 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 शिब ब ब ब ब ब ब ब ब हुअर बर 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 हालेलुया 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 प्रेज गॉड थँक यू जीसस आम्ही अर्गा मागणे म्हणया मोगाळा बापा तुमचे दोळे दांपा हरी एकल्यांचे मोगाळा बापा अर्गा तुका दिता बापा बापा तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे सबार संगती तुवें आमकां उगडापण हाडले बापा बापा आमच्या जिवनांत कशें बदलावण जाय जे तुज्या कुशा प्रमाणे न्हय आमच्या कुशा प्रमाणे ते तुज्या कुशा प्रमाणे कशी बदलावण जाय जे बापा त्या खातीर तुवें आमचे थंय विचित्र ती सकत आमकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता आमच्या मुखल्या दिसांनी मुखल्या वेळार आमी तुजें एक जिवीत तुवें बसयल्लें जिवीत आमकां अनुभव करूंक तुज्या पुता मारिफात जीव आमकां बसयल्लें जिवीत तें अनुभव करूंक मुखल्या दिसांनी आमकां तुजी कृपा मेळिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा तुज्या पुता मारिफात तुवें आमकां हर एक संगती आमच्या बऱ्याक पडाश्यो केल्याय आमच्या हर एका कुटुंबांत आसलेल्या सांद्यांक तुवें तुज्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हांगासर येवन तांचें जिवीत बदलावणाक तांचें चिंताप बदलावण तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा आनी मुखलें सेशन आमी आयकतना तुजें हर एक आशिर्वाद आनी कृपा आमी सडीत आनी सडीत कित्याक तुजें उतार म्हणटा देवाक आनी सोम्याक वळखले वरवीं आमकां अदीक आनी अदीक मापान आमकां कृपा लाभता म्हणून वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 प्रेज गॉड